प्रभू श्रीरामाच्या मूर्ती प्राण प्रतिष्ठापना सोहळ्या निमतान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी साखळेतल्या श्री दत्तात्रय, श्री राधाकृष्ण मुरलीधर आणि हरवळेच्या श्री रुद्रेश्वर देवळात साफ सफाई केली। 22 जानेवारीक जावपी प्रभू श्रीरामाच्या मूर्ती प्राण प्रतिष्ठापना सोहळ्या वेळार दर एका देवळांनी भक्ती महोत्सव मनयतले। हे फाटभुंयेर बिरेस्तारा ही नितळसाण मोहीम राबयली। हे मोहिमेत भाजप कार्यकर्ते व्हड्या संख्येन वांटेकार जाल्ले। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हांच्यांनी राम प्रतिष्ठान सोहळा हाच्या निमित्तान देशभरातली आमी मंदिरां आनी तशीच प्रार्थना स्थळां ही सगळी प्रत्येक रामभक्ताक वचून साफ सफाई करची हाजो निर्देश दिलो। हाजी सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट केली आनी पुराय देशभर गांवांतल्यान राम प्रतिष्ठान सोहळा 22 तारखेक जावपाचो आसा प्रत्येक देवळात। बट ताज्या पयलीं सगळ्या देवळांनी साफ सफाईची मोहीम खूब मोठ्या प्रमाणात सुरवात जाल्या। गोंयांतूय बी आमच्या वेगवेगळे कडेन आमचे सगळे रामभक्त खूब मोठ्या प्रमाणात रिस्पेक्टीव ऑफ द पार्टी साफ सफाई आनी खूब मोठ्या प्रमाणात सहभागी जाल्या। त्या सगळ्यांचें हांव स्वागत करता। आज हांव आमच्या साखळेच्या प्रसिद्ध अशा दत्त मंदिरात हांगासर आसा। म्हज्या बरोबर दत्त मंदिरांतली सगळी आमची समिती जे कमिटी जी आसा ते हांगासर आसात। असंख्य रामभक्त साखळे आनी परिसरांतले ते आज सकाळच्याच ह्या साखळेच्या दत्त मंदिरांतलो परिसर आनी आवार साफ करपा खातीर म्हज्या बरोबर आशिल्ले तांचें हांव स्वागत करता। आनी निश्चित रित्या सांगपाक खूब खोस भोगता गोंयांतले प्रत्येक गांवांतलें देवूळ हे अशाच पद्दतीन साफ सफाई सगळ्या रामभक्तांनी करून घेवची। आनी त्याच निमित्तान येता त्या 22 तारखेक रामप्राण प्रतिष्ठान सोहळा खूब मोठ्या प्रमाणात पुराय दिसभर म्हणजे सकाळी रामोत्सव आणि दनपारां वर्च्युअली कार्यक्रम 11 ते 1 पर्यंत पळोवचो आनी ताज्या उपरांत आमी म्हटलां तशें सांजच्यो आरती आनी दिवाळीचें स्वरूप प्रत्येक गांवांतल्यान देवळांतल्यान येवचें। हांव रामप्रतिष्ठान सोहळ्याच्यो परत एकदां समेस्ताक निमणूक परबीं दिता, हांव शुभेच्छा भेटयतां आनी हांगा जमिल्ल्या म्हाज्या बरोबर साखळे दत्त मंदिरांतल्या परिसरांतलो हो परिसर स्वच्छ करपा खातीर हांगासर सगळे जमले। दत्तवाडीच्या समितीत म्हजें स्वागतूय केलें त्या बद्दल तांचोय बी हांव खूब खूब धन्यवाद म्हणटा। देव बरें।